शाळेच्या वर्गांच्या परवानगी वयल्यान आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी यांचेर केल्ल्या आरोपाच्या फाटभुंयेर आदले आमदार नरेश सावळ हांकां आतां कायदेशीर कारवाईक तोंड दिवचें पडटलें। नरेश सावळ हांचें आव्हान स्विकारलां अशें स्पश्ट करीत दोतोर शेट्टीये अध्यक्ष आशिल्ले शिक्षा विजन संस्थे वतीन नरेश सावळ हांकां कायदेशीर नोटीस धाडल्या अशी माहिती शिक्षा विजनाचे सरचिटणीस दिलीप धारगाळकर हांणी आमदार समर्थकांनी घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत दिल्या। कालच्या संदीपक शाळेच्या विशयावयल्यान संस्थेचे अध्यक्ष आणि आदले आमदार नरेश सावळ हांणी आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी हांचेर खर टिका केल्ली। नवीन वर्गाक परवानगी दिवपाक आडमेळी हाडल्या असो आरोप नरेश सावळ हांणी कांय दिसां पयलीं घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत केल्लो। ते फाटभुंयेर शिक्षा विजन संस्था तशेंच आमदार समर्थक सरपंच पंच वांगडी आनी हेर कार्यकर्त्यांनी सोमारा सांजे मुळगांवां पत्रकार परिशद घेतिल्ली। सावळ हांणी वापरिल्ली भाशा अशोभनीय आसा अशें म्हणत दोतोर शेट्टी समर्थकांनी सावळ हांचो निशेध केलो। तो म्हणटा की दोतोराक लोकूच मारले म्हणून हांव ह्या प्लॅटफॉर्मार वयल्यान ताका सांगता, ताका इशारो न्हू, ताका सरळ सांगता हांव ताका हे जे मुद्दाम म्हणून हे दाखोवचे मुद्दत तुमी ताका जर हिम्मत आसा जाल्यार तेणी जागो सांगचो आनी टायम सांगचो। सगळे शिक्षा विजयचेच न्हू, जितले लोक आमच्या कडेन आसा, जितले लोक आमचे विश्वास दवरतात ते सगळे घेवन जर तुज्या घरात पावलो ना हांव जाचे आसा हे असले पॉलिटिकल इतले कामूच सोडटलो अशें हांव ह्या व्यासपीठार जाहीर करता। मदींच जे आसा पळय ते धमक्यो आमकां दिवं नाका, तुज्यो धमक्यो आमी खूब वर्सां आयकता, खूब वर्सां ते आयकत येयल्ले आसा आनी म्हणून तुका सांगता की मदींच वल्गना करूं नाका। अध्यक्षांचेर तेणी मानहानी केल्ली आसा, ताका लिगल नोटीस पावल्ली आसा, ऑलरेडी पावल्ली आसा, तेजेर आमी जास्त उलयना। आतां काय ठरयलो कितें आहा तें काय ना, तेणी जे आसा पळय ते हेजेर ठरवचें, ते हितूनसून त्या नोटीसीकूच सारकें उत्तर तेणी दिवचें। जो हुकुमशाही प्रमाणे जे अविचारांचे नाका जाल्ले जे विचार जे तो अविचारान जो वागता हे आमदाराक माझ्या आमदाराक ही भाषा शोभाना। जो आमचो डॉक्टर आसा वो उच्च शिक्षित आसा, तेणी आयज मेरेन तेचेर कांयच भाष्य करूंक ना। कित्याक आमच्या कार्यकर्त्यांनी डॉक्टराक सांगलेले की आमी डॉक्टर तुज्या फाटसून खंबीर आसा, तू हेका कांयच आन्सर दिवपाचें ना। आमी कार्यकर्ते जे आहा शिक्षा विजनाचे जे सगळे कार्यकर्ते आहा तेका आमी तेका कितें ते प्रत्युत्तर दितले, उत्तर दितले। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।